बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगाल भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार ह्या मागण्याचे रितीन. भाग्योंत पेद्रूचे दुसरे चिटींत अवेस्वोर 1 वोळी 10 ते 11 अशें मेळटा. भावा भयणीनो, देवान तुमकां आपयल्यांत आनी विचून काडल्यांत. ह्या आपोवण्याची आनी वेंचणुकेची खात्री तीर सांबाळूंक उमेदीन वावरात. अशें करशात जाल्यार तुमी कोडसोरून वेशात म्हूण भिरांतूच ना. अशें करून जो आमचो सोमी आनी सोडवणार जेजू क्रिस्त ताच्या राज्यांत प्रवेश करूंक रूण दार तुमकां उगडटलें. जुवांच्या शिवर्तमानांत 24 वोळ 24 अशें सांगता. देव आत्मो आनी ताच्या बोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बोजूंक जाय. तर सगळे ल्हानविकायेन आनी काल्तिकायेन उंड्या रुपान हाजीर आसलोल्या जेजूक नमस्कार करुया. गीत गावुया सर्वेस्परा एकल्याच देवा A31 पेज 16. सर्वेस्परा एकल्याच देवा ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा ससना ससना नोमान तुका. Tu vorto, tu podvedar, tuci moima सगल्यांक फागता. तू बोवरतो, तू podvedar, तुची मोहिमा सगल्यांक फागता. सर्वेस्परा एकल्याच देवा ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा ससना ससना नोमान तुका. मोळो प्रेतूम आको संसार सगळी रचना तुचीच देवा. मोळो प्रेतूम आको संसार सगळी रचना तुचीच देवा. सर्वेस्परा एकल्याच देवा ससना ससना नोमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा ससना ससना नोमान तुका. तुझ्या बोळान
सुगूड दवरता तुज्या मोगान आमकां सांबाळ तुज्या बोळ्यान सुगूड दवरता तुज्या मोगान आमकां सांबाळ सर्वेस्परा एकल्यास देवा सासनाक नोमान तुका सर्वेस्परा एकल्यास देवा सासनाक नोमान तुका. आमच्या मागण्याचो विशय तूं देवाचो अपुरबायेची. जुवांचें शिव वर्तमान 24:60 आमकां अशें सांगता. तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलीं आयकूंक घेवंक जायत. मोगाळ जेजू, इतले अपुरबायेन तुज्या शिसांची आकारणी तुवें केलेली. तोरूय तुजीं उतरां आयकून घेवंक तांकां आगोड लागलें. ते तुजेर दुबावतात. तुजीं उतरां आमकांय जायते फावट आगोड लागतात. तें आयकूंक आनी मानून घेवंक. साबार फावटी आमी तुजेर दुबावता. आमकां बोगोस. देवाचे काकलुटीक उलो मारून गीत गावया. सगळे तुज्या हकमान I-28 पेज 133. सगळे तुजे हकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचे वखद दिता. सगळे तुजे हकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटाक गुणाचे वखद दिता. आत्म्या मोच्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय. आत्म्या मोच्या काळजांतावन देवाचे उपकार आठय. जिवीत तुजें कोरें देण्यांनी बोरीत वेता. जीव नवो बोल नवे तोरणी पिराय परतता. जिवीत तुजें कोरें देण्यांनी
burit weta Ciu nowo bolnowe Turni pirai portota Ot mea mocha Kalsantam देवाचे उपकाराटोय ओतम्या मोच्या कालसंताम देवाचे उपकाराटोय उदेती ओस्तोम ते चितलोली पोयसुक पोटा Tituli poi samchi Patka karuno doita Udenti ostom te Chituli poi supporta Tituli poi samchi Patka karuno doita Otmya mocha Kalsantam Devache upkaratoy Otmya mocha Kalsantam Devache upkaratoy प्रकाशनेच्या पुस्तकांत 22:11 वोळ 17 आमकां अशें मेळटा सर्वेस्परा सोर्पविदार देवा तूं आसाय आनी तूं आसलोय तुजी व्हड पदवी तुज्या हातांत तुवें घेतलोय देखून आनी तुजें राय चलोवंक लागलाय देखून तुका आमी दिनवासतांव जेजूची उतरां सासणाच्या जिविताची जेजूच्या हातांत हात घालून चलता तो सांडना तर ताच्या वडत्या मोगा पासत दिनवासून गीत गावया वडत्या देवाक E14 पेज 85 वडत्या देवाक वकानोया मोगल बापाक दिनवासोया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोवें जिवी केली जिव्या देवाक वाकांटा सगळ्या काळजान दिनवासता जिव्या देवाक वाकांटा सगळ्या काळजान दिनवासता सुर्याचे सो उदेवन आयलो ताचो प्रकाश आमचेर फांकलो ताच्या नांवान एकठांय जावया आमचे मोदें
지수 घेऊया जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिन वाजता जिव्या देवाक वाकंता सगळ्या काळजान दिन वाजता. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया. लुकाचें शिव वर्तमान अवेस 4:1 बोळी 26 ते 38. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या एका नगरांत देवान गाब्रियल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हळें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सोवी आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भिवूं नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पो देव ताका दितलो आनी तो जॅकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, देवाच्या उतराचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. देवाची खुशी पाळप व्हडांतली व्हडली देवाक भेट. हो पळ, पूण देव मनशाक सांडिना आनी सोडिना. देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडून मनशाक ह्या पातकांतलो सोडयता. मारिया पयली देवदूताची उतरां आयकून भियेली, पूण ती देवाच्या उतराक पाळो दिता आनी देवाच्या पुताचे आवय जावंक राजी जाता. सर्वेस्पो देव
आमकां ह्या समाजान धाडटा जाल्यार ताची परिक्षा करूंक न्हय, बगोर ताची सेवा करूंक. तर ताची सेवा आमी कशी कोत्तेल्या? दुखान तशें सुखान आमच्या पेल्याची बऱ्या उतरांनी, बऱ्या कोरण्यांनी, समजिकायेन आनी दयाळायेन आपकुशेन आमच्यान सेवा करूंक येता. संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाक देवाची खोशी करूंक पदवी आनी बळ आसचें ना. देखून खूद सर्वेस्प देव आपल्या एकट्याच पुताक मारये उद्देशी पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन संवसारांत जल्मान हाडून आपले रचनेक सेवा कितें तें दाखयता. दिसोन आसलेल्या देवाची मनशाच्यान सेवा करूंक भोव आवड. देखून हेब्रेवाचे चिठींत अशें सांगता, बैलाच्या आनी बोकड्याच्या रगतान पातकां काडूंक जायनात. देखून सर्वेस्प देव जेजू क्रिस्ताचो एकूच पावटी योद्न करून आमकां पवित्रताय मेळून दिता. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत इसायस प्रवादी बाकीत करता एक तरणी वस्तोरी गोरबेस जाल्या. ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली. आमी सगळीं देवाची चड अपुरबायेची. देव आमचो खूब मोग करता, पूण आमी ताच्या उतराक पाळो दिना. आमचें जिवीत खंय आसा काय? जेजूच्या तत्वां मोडल्यांचेर वो संवसारी बुलोवण्यांचेर? पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करूंक, मागण्यांत वेळ सारूंक, जिविताचेर नियाळ करूंक आनी बदलूंक, कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं देवाचे भक्षणेन जोडून घेवंक देव आमचो मोग कोत्ता आनी आपले वेंगेंत घेवंक रावता. देवाचें बरेंपण आपणावून आमी बरीं जावंक फावो. तर हेंच करूंक ताचोच आदार मागून आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान दवरुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता तुलो.
जेजून याज्ञिकी संस्कार घडोवन तांचे वरवीं आपलो वावर चालू दवरलो. आमच्या याज्ञिकां सवें आमी जेजूक पळोवंक आनी आमचो सगळो सहकार दिवंक पवित्र सभेचे सुळसुळीत वांगडी आमी जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. जेजू आमकां सोडोवचे खातीर तुवें कुर्सार मरो पर्यान कश्ट सोंसले. बरें जिवीत जिवंक कश्ट पडटा तेन्ना तांकां मोगान फुडें करूंक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. जेजू ह्या भोव पवित्र संस्कारांत तूं आमचो हुस्को धरून आमचे खातीर सदांच रावताय. आमी आमचें जिवीत आमचेच खातीर न्हय पूण तें दुसऱ्या खातीर कोचूंक आमकां आयती कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. देव आपल्या उतरांतल्यान आपलो संदेश आमकां उक्तो करता. देवाचें उतर नेमान वाचूंक आनी ते प्रमाणे जिवंक जिवीत बांदून हाडूंक बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.